काल सकाळीं माजोड्डेच्या गांवांत एका जाग्यार दिऱ्यो जाल्यो आनी हे दिऱ्यो पळोवपाक जायतो लोक हाजीर आसलो. तेन्ना एका रेडो चंदू आनी गॉडफादर हाचे मदें हें गॅर जालें, गॅर सोंपलें आनी हो चंदू रेडो धांवन फुडें गेलो. ताका धरपाक म्हूण राजेश निश्टोणी हो 42 वर्सांचो दादलो गिरदोरी रावतालो तो ताका धरून गेलो. तेन्ना रेड्यान ताका एटॅक केलें आनी शींग मारलें आनी ताका जखमी करून उडयलो. ते उपरांत ताका मडगांवच्या हॉस्पिटलांत हाडलो पूण ताका मरण आयलें. कोलवा पुलिसांनी हे दिऱ्यो ऑर्गनायज केलो म्हूण 5 जाणांचेर केस रिजिस्टर केल्या. कोलवा पुलिसाची फुडली चवकशी हे ज्यो दिऱ्यो जाल्यो हाचे केसीन ताची इन्क्वायरी चालू आसा. हम लोगों को मॉर्निंग में हॉस्पिटल से कॉल आया था कि एक बंदा इंजर्ड है और ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई. जब उसके फर्दर इंक्वायरी की गई तो पता चला कि एक बुल फाइट होने वाली थी जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ. और बाद में ये भी पता चला कि बुल फाइट एक्चुअली में नहीं हुई, बट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बुल फाइट ये इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बंदा इंजर्ड हुआ जिसकी बाद में ट्रीटमेंट के टाइम पर मौत हो गई. बाकी के 3 लोग और इंजर्ड हैं पर दे आर आउट ऑफ डेंजर. तो इसमें हमने एक FIR रजिस्टर की है जिसमें अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साविडेस.